नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कृषी क्षेत्रात आसक्त झाल्या युवा पिढीक कृषी खात्याकडच्यान कसली मदत मेळना जाल्ल्यान तेमी निराश जालात। शिक्षण शिकून उद्योग सोदून घेऊन परगावात परराज्यात गेल्ले जिल्ह्याचे ग्रामीण भागाचे युवा पिढी कोरोना लॉकडाऊना लागून काम धंदो बंद पडून घेऊन परत स्वतःच्या गावात येलात। पण गावात येऊन करतले तरी कितें, बेकार बसल्यार पोट कशें भरतले असो विचार केले युवा पिढीन कृषी क्षेत्रात पाय दवरचे बदल ठरयले। गावात बंजर आशिल्ली जमनीचेर भात पिकोवंक युवा पिढी मुखार येयला। कृषी क्षेत्रात आसक्त जाल्ले युवा पिढीक सरकारी मदत मेळटे ना अशें जाला। भाताचे बी कृषी खात्याकडच्यान मेळतेत ना अशें युवा पिढी सांगते आसात। कृषी खात्यात बियाची कमी आसा, तेजेन शेतकऱ्याक बी मेळटेत ना असो विचार शेतकऱ्यालो आसा। ग्रामीण भागात राहून शेत करून काहीतरी पोट भरताले इकडे सरकारान आमकां बियाची व्यवस्था जालना ह्या वर्सा गेल्या वर्साक पुरा पावस पण घेवन बी पुरा सगळे बुण गेले आणि वर्षान वर्ष आमकां सरकार बियेची व्यवस्था करतालो। ह्या वर्ष सरकारान बियाची व्यवस्था जालना ती आमकां सरकारान व्यवस्था करची आणि आमगेले बिया पयान आमी शेत तयार करचे थोडेफार आमगेले लेट जाल्लो आसा आणि ह्या वर्साक आमी शेत करून जाल्यार आमगेले मुखार वर्साक पोटाची पाण्याची व्यवस्था आमकां सारकी जायना आणि सरकारान बी आमकां दिवची म्हणून आमी सरकाराकडे विनंती करतात। रामनगरातल्या कित्तूर चन्नम्मा शाळेत कोविड क्वारंटाईन सेंटर सुरू झाले। कोरोना जाल्ले मनशाक क्वारंटाईन सेंटरात दवरनासतना होम क्वारंटाईन केल्यार घरातल्या इतर लोकांक आणि आजूबाजून आशिल्ल्या घरातल्या लोकांक बी कोरोना संक्रमण जावचे भय जास्त आसा। रामनगर परिसरात कोविड सेंटर ना जाल्ल्यान लोकांक जोयडा वयचे पडताले आणि लोक तितले पयस वचूंक तयार जायनासतना घरातच होम क्वारंटाईन जाताले। हेजे नंतर रामनगरातल्या लोकांक अडचण जावं नये म्हणून रामनगरातल्या कित्तूर चन्नम्मा शाळेत क्वारंटाईन सेंटर चालू केलात। हे क्वारंटाईन सेंटर चालू करताना बेडाची अडचण जाल्ली जाल्यार रामनगरातल्या हॉस्टेलांतल्यान बेड हाड ही अडचण सोडयली। हेजे मुखार रामनगर भागातल्या लोकांक ह्या सेंटरात सगळी सुविधा मेळटली अशें जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर हेमी सांगले। कोविड सेंटर जे लोकांची मागणी होती की रामनगरमध्ये चालू करायचं म्हणून ते आज तहसीलदार आणि बाकीचे अधिकारी इन्स्पेक्शन करून आता इकडे बेड कॉट नसल्यामुळे दुसऱ्या हॉस्टेलमधल्या कॉटचे अरेंजमेंट करून राणी चन्नम्मामध्ये कोविड सेंटर उद्या परवापासून म्हणजे चालू होणार, परवापासून चालू होणार म्हणजे शनिवारपासून स्टार्ट होणार। म्हणजे रामनगर हे काय आरवी देशपांडे साहेबांच्या प्रयत्नामुळे काय सांग म्हणजे प्रयत्नामुळे कारीचेर फरार जाते आशिल्ले एक चोराक पोलिसांन सिनेमातल्या भशेन फाटलाग करून अटक केली। ही घटना कारवार शहरात घडली। कारवार तालुक्याच्या सिद्धरच्या एक घरात धांदळ जाल्ल्याबद्दल पोलिसांक माहिती येयली। PSI रेवण सिद्धप्पा ह्या विशया संबंध सिद्धर गेल्ले। संदीप गांवकार नावाचो एक व्यक्ती तेगेल्या आवयक बडोवन घेवन धांदळ केल्लो। हो व्यक्ती चोरेच्या एक प्रकरणात भागीदार आशिल्ल्याबद्दल पोलिसांक कळ्ळे नंतर पोलिसांन ताका ताब्यात घेवचे प्रयत्न केले जाल्यार तो पोलिसांक नाडून कारीचेर फरार जालो। पोलिसांन फाटलाग करतरीत वेगान कार चलोवन कारवार शहरात पाविल्लो हो व्यक्ती मुखार येयल्या वाहनाक कंपाऊंड वॉलाक आपटते गेलो। कारवार शहराच्या गीतांजली टॅकीच्या मुखार पोलिसांन घायल्या बॅरिगेड बी ओडून गेलो, तरीक बी पोलिसांन फाटलाग करचे सोडले ना। कोडीबागच्या खापरी देवस्थाना लागीं आशिल्ल्या कृष्णानंद जोशी हेमगेल्या कंपाऊंड वॉलाक कार आपटली। कारींतल्यान भायर येवन परत धावूंक प्रयत्न करता आसतना पोलिसांन ताका ताब्यात घेयले। लोकांल्या जिवाबरा खेळ करून कार चलयल्या आरोपात तशेंच बॅरिगेड ओडून गेल्ल्या आरोपात आणि हेजे पयले चोरेच्या प्रकरणात भागीदार आशिल्ल्या आरोपात ताका पोलिसांन ताब्यात घेयले आणि हात बांदून पोलिसांन ताका सारकी पुजा केली। पोलिसांन सिनेमातल्या भाशेन एक आरोप्याक धरील बदल लोकांन पोलिसांक शाबासगिरी दिला। ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಂದೇ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇವರು ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ನೀ ಯಾಕೆ ಗಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವರು ನಾನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೀತಾ ಟಾಕೀಜಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ತಪ್ಪಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಇವತ್ತು. ಏನ್ ಜಗಳ? ಯಾಕೆ ಜಗಳ? ಯಾಕೆ ಇವರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜಗಳ? ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ನಾ PS ರಾಣೆ, ನಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾರವಾರ, ಐ ಎಮ್ ಸಂದೀಪ್ ಬಾವ್ಕರ್. ಯಾಕೆ ನಾ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇವ್ರ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ತಾ ನಾ ತುಂಬ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಇರ್ತಾರ ಅದೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೇರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ರು. सर व्हिडिओ ಮಾಡಿದ್ರಿ प्लीज. लिप चोरीन महिला कामगाराक घेऊन संचार करते अशील एक वाहन पलटी जाऊन 14 लोक गंभीर जखमी झाली घटना कुमटा तालुक्याच्या मिरजानात घडली. कुष्टगी तालुक्याच्या मंगळुरात वयते आशिल्ले वाहन कुमटा भितर अपघात जाले. त्या वाहनात प्रयाण करते आशिल्ले 14 लोक महिला कामगार गंभीर जखमी जालात. लॉकडाऊना वेळाचेर पोलीस बंदोबस्त आशिल्ल्यान पोलिसाक दोड्या अडकन घेवन कामगाराक घेवन सकाळी सकाळी वेगान वयते आशिल्ले हो टेम्पो ट्रॅक्स पलटी जालो. नशिबान कसलीच जीवहानी जाली ना. कुमटा पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज जाला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या थोड्या दिवसाच्या वाढते असलेले कोरोना प्रकरण आता कमी जाते असतात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 573 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आज कोरोनाचो आकडो थोडोसो कमी जाल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या लोकांक थोडेशें तात्पुरतें समाधान मेळ्ळें चला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर टोटल 573 नवीन कोरोना केसेस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवारा 37, अंकोला 12, कुमटा 89, होन्नावर 148, भटकळ 61, शिरसी 35, सिद्धापूर 111, येल्लापूर 15, मुंडगोड 7, हळियाळा 30 आणि जोयडा भितर 28 नवीन कोरोना केसेस आज मेळ्ळी. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 42,039 टोटल कोरोना पेशंट मेळिल्ले. त्यापैकी 35,582 लोक बरे जाल्लेत आणि 5,916 लोक अजून ट्रीटमेंट घेते आसात. आणि आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 541 लोकांले कोरोना पायन मरण जाल्ले आसा. आयचा इतलंच न्यूज. मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.